पिताचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे असो. सेवा धर्मीक वर्साच्या शेवटाक आमी आसाव आनी आयचें शुभ वर्तमान आमकां उगडास करता. मेलोल्यांचो न्हय बगर जिव्यांचो देव तो हो आयचो विशय. आमच्या देवाक आमी सगळीं जिवी. आमचो देव जिव्यांचो देव कित्याक ताणें मरणाचेर जैत व्हेलें. जेजूच्या मरणान सगळें थांबना बगर ताणें पुनर्जिवन जावन मरणाचेर जैत व्हेलें. जिवीत जोडून घेतलें. देवाचें आसणें मानून घेवप म्हळ्यार तो सोर व्हरतो, सोर पदवेदार आनी ताचे सोवे अमोर जिवीत आसा हें सत मानून घेवप. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकेचे दाखोवणेच्या 3ऱ्या दिसाक आमी आसाव आनी आयज ताचें फाम. म्हणजे फाल्यां तावन ताच्या परबेची लागशिल्ली तयारी सुरू जातली. तर आमचो भावात खोलावन आमी आमकांच विचार करुया. आमचो देव आमकां जिवो देव वो आमी ताका मेलोल्यांचो देव म्हूण नांव दिलां जायत. पवित्र आत्म्याचे कृपेन दर एका मनशाच्या जिवितान जागृताय हाडूंक आनी ह्या वरवीं आमची यात्रा आमच्या भाग्यवंता परी करूंक आमकां स्फूर्ती मेळून आमी आमच्या जिविताच्या अनुभवान गिरेस्त जावं म्हूण मागून ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान खतखत्यान मागुया. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आमचो देव जिव्यांचो देव ताणेंच आमकां सगल्यांक हें जिवीत फावो केल्लें आसा आनी आमच्या जिवितान ह्या देवाक सुरवात ना शेवट ना, पूण ताचे उदेशी जिवीत घेवंक ताणें आमकां आपलो पूत फावो केल्लो आसा आनी ह्या पुतान जेजून ताणें जैत व्हरून मरणाचेर ताणें आमकां सगल्यांक पुनर्जिवनपण उगडापें केल्लें आसा आनी ह्याच आमी बरोबाशान जिवंक तो आमकां सगल्यांक उलो करता. पूण चुकल्याव, पातकान पडल्याव, ताळणेन पडल्या. तर ह्या वेळार सगळीं आमी ल्हान विकायन देवा लागीं बोगसोणें मागून म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विसरून वायटान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंता सांकवार मरीन सगळ्या दोतोरांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भावा भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सदां जिविताक पावो. सोमिया काकुतकोर, Somia Kaklutkor, क्रिस्ता काकुतकोर, Krista Kaklutkor, सोमिया काकुतकोर. Somia Kaklutkor. प्रार्थुया. ह्या आमची मागणी, आमच्यो गरजो आमी ल्हान मिखायेन देवा मुखार दवरुया. आमचे कुटुंब आमी देवाच्या हातान घालून कुटुंबान कोरी शांती तशेंच सगळ्या पिडेवंतांकूय बरी भलायकी मागून घेवया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, तूं सगळ्या देण्यांचो रोजनार आनी दोनी. तुजे असल्या दुनियाची सेवा करची म्हळ्यार आमचें पूर्ण आनी शाश्वत सूख. देखून तुजे भोगतीन सदां आमकां संतोश मेळोसो कर. हे मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. Amen.
प्रकासनेच्या पुस्तका वेलें वाचप. म्हाका जुआवांक देवदूतान सांगलें, ते दोग साक्षी म्हणल्यार आर्जेन्टिनाचीं 2 झाडां आनी संवसाराच्या दोनया हुजीर आस्तयो 2 दिवल्यो. कोणूय तांकां वायट करूंक सोदीत जाल्यार तांच्या तोंडांतलो उजो भायर सरतलो आनी तांच्या दुस्मानाचो भस्म करतलो. म्हणटच कोणूय तांकां वायट करूंक सोदीत जाल्यार तो हे भाशेन मरतलोच. संदेश दितात तितलोय काळ पावस पडना जावंक मळब बंद करची तांकां पदवी आसा. तशीच उदक बदलून रगत करूंक आनी तांकां जाय तसले पिडेन संवसाराक सोतावंक तांकां पदवी आसा. आपली गोवायकी तांणी दिवन जातोच पाटलांतली वयर सरता ती मोनजात तांचे विरुद्ध झूज करतली. ती तांकां हार घालतली आनी जिवेशी मारतली आनी ताच्या दोनयांक कुर्सार किलायलोलो त्या व्हड शाराच्या मुखेल रस्त्यार तांची मोडी उडयलोली आसतली. त्या शाराची कुणेचीं नांवां सोदोम आनी इजिप्त. सगळ्या पोरजांचीं, कुळांचीं, भासांचीं आनी राष्ट्रांचीं मनशां 3.5 दीस तांची मोडी पळयतली आनी तीं समाधीन घालूंक रोज्या आसचिना. संवसारांतलो लोक तांच्या मरणा विशीं संतोसतलो. तीं समारंभ करतलीं आनी एकामेकाक दान देणें दितलीं, कारण त्या दोगा प्रभाद्यांनी आख्या मनशाकुलाक खूब कोनिश्टाय हाडटली. पूण 3.5 दिसां उपरांत देवान जिविताचो स्वास तांचे भितर घालो आनी ते आपल्या पांयांचेर उबे जाले. हे पळयलें तीं सगळीं बारी कापली. तेन्ना तांणी स्वर्गार तावन एक थाळो नेटान आपणाक अशें सांगतालो तो आयकलो, हांगा वयर येयात आनी तांच्या दुस्मानाचे दिश्टी मुखार एका कुपान ते स्वर्गार चडले. देवाचें उतर. जबाब. सर्वेस्पोर म्हजें खोडप, हांव ताका वाखाणटां. जबाब. सर्वेस्पोर म्हजें खोडप, हांव ताका वाखाणटां. सर्वेस्पोर म्हजें खोडप, हांव ताका वाखाणटां. तो म्हजे हात झुजाक तयार करता, म्हजीं बोटां लढायेक आयतीं करता. जबाब. सर्वेस्पोर म्हजें खोडप, हांव ताका वाखाणटां. तो म्हजो मोग, म्हजें खोट, म्हजो किल्लो, म्हजो तारोक, दाळ म्हजो, शेरोन म्हजें, राष्ट्रांक तो म्हजे आदीन करता. जबाब. सर्वेस्पोर म्हजें खोडप, हांव ताका वाखाणटां. तुज्या मानांक देवा नवें गीत रचून गायतां. 10 तारांचे किडनोरेचेर तुजी किर्ती गाजोयतां. तूंच राजांक जोयत दिताय, तुवेंच तुज्या सेवका दाविदाक निवारलाय. जबाब. सर्वेस्पोर म्हजें खोडप, हांव ताका वाखाणटां. उद्गार. Alleluia, alleluia, alleluia.
आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान मोनाचो बोसमू केलो. शुभ वर्तमाना वरवीं ताणें जिवीत फांकयलें, ओमोरण पोरजायलें. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. एकदां थोडे साधुकी जेजूशी आयले. ते पुनर्जीवनपण ना म्हणटा तसले मनीस. तांणी ताका हो प्रश्न घालो, गुरुजी, मोजेसान अशें आमकां बरोवन दवरलां, कोण एकल्याचो लग्न जाल्लो भाव भुरगें बाळ नासतना मरत जाल्यार ताच्या भावान ताचे बायले लागीं लग्न जावचें आनी आपल्या भावाक संसद उत्पन्न करची. तर 7 भाव आसले. पयलो लग्न जालो आनी भुरगें बाळ नासतना मेलो. दुसरो तिचे लागीं लग्न जालो आनी तोय भुरगें नासतना मेलो. मागीर तिसरो तिचे लागीं लग्न जालो. तेच परी 7 जाण संसद दवरी नासतना मेले. सगळ्यांवन निमाणी बायलोय मेली. तर 7 जाणांची पोतीन ती जातोली म्हणटोच मेल्लीं पुनर्जीवन जातोली तेन्ना तांचे भितरल्या कोणाची पोतीन ती जातोली. जेजून तांकां सांगलें, ह्या संवसारांतलीं मनशां दादले बायलां लागीं आनी बायलो दादल्यां लागीं लग्न जातात. पूण त्या दुसऱ्या संवसाराक आनी मेल्ल्यांतल्या पुनर्जीवनपणाक जी कोण पुर्ती जालोली मेळटीत ती लग्न करून घेनात आनी दिनात. तांच्यान आनीक मरूंक जायना. ती देवदूतां सारकीं आनी पुनर्जीवन जाता देखून ती देवाचीं भुरगीं. मेलोलीं खरेंच परती जिवन जातात म्हूण मोजेसानूच झिलकुटाची खबर सांगता थंय दाखयलां. तर थंय सर्वेस्पराक तो अब्रामाचो देव, इसाकाचो देव, जाकोबाचो देव म्हणटा. देखून मेल्ल्यांचो न्हय बगोर जिव्यांचो देव तो. ताका सगळीं जिवी. शास्त्रांतल्या कांय जाणांनी ताका म्हणलें, गुरुजी, तुवें बरें सांगलें. आनी त्या उपरांत कोणाकूच ताचे कडेन कसलेय विचार करूंक काळीज जालें ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वगाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आमी आमच्या जिवितांत जळटो कोळसो आमी सगळ्यांनी पळयला आसतलो. जेन्ना जळटे कोळशे बरोबर आसता तेन्ना उजो बरो पेट्टा. आनी जेन्ना ह्या उज्यांतलो एक कोळसो काडून कुशीन दवरीत जाल्यार सवकास हो कोळसो पालवता आनी ताचो गोबोर जाता. तर आमच्या जिवितांत जिव्या देवाच्या आसण्यान आमी रावून ताचो उजवाड घेवन आनी आमचें जिवीत जळटें सांबाळूंक आमकां आयचो सेवा दवरूंक आनी आमकां आयची वाचपां आमकां सगल्यांक उलो कोत्ता. आनी आयचे आमी शुभवर्तमान पळयत जाल्यार आमकां मेळटा की जेजू सादुकींक स्पश्टपणी सांगता की आमचो देव जिव्यांचो देव न्हय मेलोल्यांचो. तो असो कित्याक म्हणटा काय,
जेन्ना तांकां प्रश्न केलो तेन्ना त्या वेळार आमकां मेळटा की सादुकी पुनर्जीवनपण मेल्या उपरांत जिवीत वो स्वर्ग आनी इफेन आनी दुसऱ्यो वस्तू ते सोत मानिनाशिल्ले. They only believe the first 5 books of the Old Testament, तांकां म्हणटा आमी पेंतात्यूक. आनी देखून तांच्या जिवितांत ते उत्मीक वाटेन एके भाशेन ते धांपलेले वो ते मरून गेल्ले आमकां दिसता. आनी ते जेजूक कोसाक लावंक ते प्रयत्न कोत्ताले. आनी असल्या वेळार जेजू सुटकेच्या पुस्तकांतले एक्झोडस चॅप्टर 3 वर्स 15 ही वळ घेवन जंय देव उज्याच्या जिलकुटा उदेशी तो दिश्टी पडटा मोदिसाक आनी तो म्हणटा की हांव अब्रामाचो आनी जाकोबाचो देव म्हणजे हे तेगूय पात्र्याक ह्या संवसारान घोडे ते अंतरले पूण ते देवा मुखार जिवे आसा म्हूण तो आमकां दाखोळ करता. आनी हाचे उद्देशी पुनर्जीवनपण आसा म्हूण आमकां सगल्यांक जेजू आमकां थावे करता. आनी तांच्या ह्या प्रश्नाक दिवन तो म्हणटा की न्हय मेलोल्यांचो बगोर जिव्यांचो देव तो. आनी हें उदीक सोजमून घेवंक आमी सगळीं स्वत मानता हे मागणें आमी म्हणटा. आनी ह्या मागणेंत आमकां मेळटा की तो मेल्ल्या मोदें देंवलो. जेजू मेल्ल्या मोदें देंवलो. तर आमचो देव जेजू मेल्ल्या मोदें कित्याक देंवलो काय हाचेर नियाळ करीत जाल्यार आमकां मेळटा की जेजू आदी जी मरून गेल्ली तांकां सोडवणाराक ती पळोवंक सोदतालीं ओ तांकां सोडवणाराक पळोवंक तांकां भाग मेळूंक नासलें. देखून तो मेल्ल्या मोदें देंवलो आनी तांकां आपल्या बरोबर ताणें हो सोर तांकां बसयला तांकां फावो केल्लो आसा. तर आमच्याय जिवितांत खरेपणी जेजूचें आमी आसणें वळखून घेवन आनी हें संवसारी जिवीत आमी आमच्या जिवितांत देवाच्या आसण्यान आमी उदीक गोड जावंक तो आमकां सगल्यांक आपयता. कित्याक आमी सगळीं देवा मुखार जिवी आनी ह्याच देवान आमकां सगल्यांक हें जिवीत फावो केल्लें आसा. आनी ह्या संवसारान आमी बरें जिवीत जिवन सुर्गीचो हावेस घेवन तो जिवंक आमकां दर एकल्याक आपयता. देखून आमी आमच्या जिवितांत जिव्या देवा मुखार एक बरें जिवीत जिवंक आनी ह्या जिविताची यात्रा बऱ्या कोन्यांनी बरोवंक आमकां सगल्यांक देव उलो करता. आमच्या जिवितांतले आमी पातोक पयस करून आनी आमची उत्मीक वाटेन आमी बरें जिवीत जिवंक आमकां सगल्यांक देव उलो करता. आनी हेंच आमकां आयच्या पयल्या वाचपान मेळटा जंय आमच्या बऱ्या कोन्या उद्देशी आनी देवाक आमी गोवाय दिल्या उपरांत आमकां सुर्गीचो इनाम म्हूण तो आमकां सांगता. आनी असलेंच जिवीत बागेवन हांवें जियेलो आनी ताणें आपल्या जिविता उद्देशी ताणें आपल्या बऱ्या कोन्या उद्देशी ताणें आपल्या बऱ्या उतरा उद्देशी ताणें आमकां सगल्यांक जिव्या देवाचें आसणें ताणें आमकां फावो केल्लें आसा. आनी तोच जालो ह्याच जिव्या देवाचो गोवाय. आनी ही गोवायकी आमी आपणावन आनी देवाचें जिवीत आमी घेवंक तो आमकां सगल्यांक उलो करता. तर मोगाळ भयणी बांदू आमी जिवे आसतनाच बऱ्यो कोरण्यो करूं कित्याक मेल्या उपरांत मनशान कांयच करूंक जायना हो सोर्ग मेळोवन घेवंक. तर जिवे आसतनाच आमी बऱ्यो कोरण्यो करूं आनी जिव्या देवाच्या आसण्यान आमी आमचें जिवीत सारूंक आमकां सगल्यांक देव उलो करता. कित्याक आमच्या देवाक सुरवात ना न्हय म्हूण शेवट ना
आनी ह्याच देवान आमकां सगल्यांक जिवीत फाव केल्लें आसा आनी हेंच आमी जिवीत जिवंक आमकां सगल्यांक जेजू आपयता. हो जेजू ह्या उंड्या रुपान हे भितर येतलो. तर ह्या वेळार सगळे आमी दोळे बंद करुया. आमी जिवीत ताच्या हातान घालून एक बरें जिवीत जिवन आनी सुर्गीचो हावेस जिवंक आमकां सगल्यांक आमी कृपा मागून घेवया. सगळीं उबी रावया. ह्या वेळार आमची मागणी आमच्यो गरजो आमी देवा मुखार दवरुया. आमच्या पाप सायबान बिस्मांनी आनी सगल्या यादनिकांनी आपल्या शेगुनी जिविता वरवीं पोरजेक जिव्या देवाचे नमुने जावं आनी तांचे देखीवोन जिवीत पळोवन जायत्यांनी आपलो भावार्थ तिरावंक बापा लागीं मागुया. Jesu'च्या नावान बापा, ये मागणे कोता तुका. Jesu'च्या नावान बापा, ये मागणे कोता तुका. बागीवून फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकाचे दाखोवणी वरवीं जायत्यांचो भावार्थ जिवाल जावं आनी जी ताचे रेलिकेशी भोगतीन मागतात तांकां पेकोवणी फावो जावं आनी देवाच्या मोगाचो खोल अनुभव तांकां फावो जावं बापा लागीं मागुया. Jesu'च्या नावान बापा, ये मागणे कोता तुका. Jesu'च्या नावान बापा, ये मागणे कोता तुका. भावार्था खातीर जायतीं आमची भावां भयणां सोंसतात आनी दुसरे वाटेन आमच्याच धर्माचे वेगवेगळे फांटे जायत आसात. तर जिव्या देवाचेर आमचो भावार्थ तिरावंक आनी आमी सगलीं एक जावं पवित्र आत्म्याची कृपा मागुया. Jesu'च्या नावान बापा, ये मागणे कोता तुका. Jesu'च्या नावान बापा, ये मागणे कोता तुका. वेगवेगळ्या धर्माचो लोक जेन्ना ह्या पवित्र जाग्यार येतलो तांणी शांतीचें वातावरण सांबाळूंक आनी तांणी घेतोल्या अनुभवांतल्यान दुसऱ्यांक ती साक्षी दिवंक पावोंक बापाचो आदार तांकां मागुया. Jesu'च्या नावान बापा, ये मागणे कोता तुका. Jesu'च्या नावान बापा, ये मागणे कोता तुका. भोव मोगोल बापा, तुजेर पात येवन ही मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्यान दुयेंती स्विकार करूंक मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. Sorves por la mano que
Sorves mora manunge amchi dana. Sorves mora manunge amchi dana. तूच आमच्या आत्म्यांत राज व्हरचलोय बापा तूच आमच्या आत्म्यांत राज व्हरचलोय बापा Sorves mora manunge amchi dana. Sorves mora manunge amchi dana. मोच्या भाव भयणू हे मोच्याने तुमचे बलिदान सोपेदा म्हूण मागात मोगाळ बापा तुका आमी विडयता त्या देण्या वरवीं तुजी कोरी भोगती आमच्या काळजांनी वाडो आनी तुजें सूख आमकां फावो जावं हें मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोव्या आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय वाडटा सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासुया वयशे आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित बापा सोर पेदास देवा सोर काळी आनी सोर ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान ताचें आमी मरण सुमरमता जिवे वतान ताचें पुनर्जीवणपण परगोडटा तीर बोरवाशान ताच्या आमी येण्याक ओतरेकता देखून आतां सत्या बरोबर निरंतरी आमी स्तुती गायता Povit, povit, povit Don barazzo sorves motu Soldani so salmolia Ducia voi bova Un sorghito caso e soi Un sorghito caso e soi Un sorghito Un sorghito caso e soi Sorves por acinavi Ietata casoi Un sorghito caso e soi Un sorghito caso e soi Un sorghito Un sorghito caso e soi बापा कोरोस पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सूर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इजेणी पवित्र कोर म्हूण मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमे क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडलें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही मोची कूड तुमचे पासोत समोर पोवची तेच पुरी जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काज नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पदकाचें बोगसोणें मेळचें तुमचे पासोत आनी सोमेस मनशा पासोत तें बारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक कोरात आमी गांवान मातसो गुड परगोटुया Sumia Gesù duce moron Ami somoro tau Duce puno jivo
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो गुंडो आनी ही सुरवेची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवून आनी तुजी सेवा करून आमकां फावो देखून तुका आमी दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगो शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा के पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबीचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योंत बापा फिलीप नेरी आमच्या गोंडी बापा सिमियांव आमच्या आदारी गोंडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बोरवो सुदरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणाची काकूट कर तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेसांक तुजें पोजोलीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेसाची ह्या वेदी भोंवतणी एकठांय चल्ल्याची दया कर म्हूण आमी मागता आंखवार मारी देवाची माई सांगाती चपोती भाग्योन झुजे भाग्योन दोरमदूत आनी सोर खाली तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता ची मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सोर वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक जेजूचें जिवें आसणें आमी आमच्या जिवितान वळखून घेवन आनी एक बरें जिवीत घेवन सुर्गेचो आवेस घेवंक आमकां जेजू उलो कोत्ता तोरेंच करूंक सगळीं बरोबर आमी म्हणुया आमचे बाबा सुर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां धाडलें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सोर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सुर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदाराक जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सुटोय आनी सोर आनांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणान सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां दोता तुमकां येता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमणे शांती दी एकवण सांबाळ चलयता सासणाच्या सासणांक सुमे शांती स्वखा तुमची सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं खुशालकायेन एकामेका शांती दिवया संसाराचे पाप काटले आमची कातरूत कर आमची कातरूत कर देवाचे शिरिये संसाराचे पाप काटले आमची कातरूत कर आमची कातरूत कर देवाचे शिरिये संसाराचे पाप काटले आमच्या शांती दी आमकां शांती दी ओस्तो जेजू जिव्यांचो देव आमच्या काळजान येवन तो आमची उत्मीक भोग मारता तो आमकां जिवीत वाडटा हेजना पयल्यान ती सगलीं आमी सुभागी सोम्याच्या प्रेमाचे शिरोचे म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली बाबा भयणीनो
काथोलीक धर्मान जाणी बावतिजमाचो संस्कार घेतला फक्त ताणीच कोमयाव घेवंक येवचे आनी दोनूय बाजूंनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कोमयाव घेवचो. कोमयाव शेवल्या उपरांत तुमी बसची. While we greatly appreciate the presence of members of other religions at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisles to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. काथोलिक धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यानेच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. जेजू आमच्या काळजांनी ह्या वेळार आयला आनी आपले कृपेन ताणें आमकां बोल्ल्यात. तर ह्या वेळार आमचे दोळे आमी दाबुया आनी ओगेपणांतल्यान जेजूक आमी दिनवाजुया. सगळीं उबी रावया. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, ह्या संस्कारांत आमी जेजूचे मांस आनी रगत घेतला. हे संस्कारलें जेवण आपल्या उगडासाक आमी घेवचें म्हूण ताणें फॉर्मायलां. ह्या पोसणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रितीमोग वाडय म्हूण आमी चुलागी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सगळे आमी बसुया. आयची मिसाची भेट समोर उमलोल्या फादर क्रिस्टोफर फेर्नांडीस तांकां आनी बलिदानांत वांटो घेतलोल्यांक आमचे दिनवास. तशेंच गायोन पोंगडाक आमचे दिनवास. बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाच्या दिसांनी दिसपट्ट्या मिसांचो वेळ हे बोरी सकाळी 6, 7:15, 8:30, 9:45,
आनी 11 वाजता आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन जातले. कोणूय कुमसार जावंक सोदता जाल्यार आमचे उजवे वाटेन पॅन्डल घातलोलें आसा, थंय वचून तें तुमी करूं येता. कुमसाराचो वेळ सकाळी 5:30 ते 2:12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. आयज 12:15 वाजता केरीत मीस आसतले इंग्लीश भाशेन. आयज सांजेचे 6:15चे मीस सोंपल्या उपरांत माडयेचेर आशिर्वाद आसतलो. फाल्यां 24 वेर आयतारा भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो पयलो दीस, तशेंच क्रिस्त रायाची दोबाची परब आमी समारंभतल्या. फाल्यांच्या दिसा आनी केरीत दुसऱ्या भासांनी मिसां जातलीं. ती म्हळ्यार तमीळ भाशेन सकाळी 11 वाजता, मलयाळम भाशेन 12:15 वाजता आनी हिंदी भाशेन 2 वरांचेर. तशेंच फाल्यांच्या दिसाक CCBI पास्टरल प्लॅन 2024-2033 हाची उदकावणी आमी सांजेच्या 3:30 वरांच्या मिसाचेर करतल्या. सगल्यांक तुमकां आमंत्रण आसा. नोव्हेंबराचे 25 वेर अलेक्सांद्रेची भाग्यवंत कातरिनाची परब. आमचे से कॅथेड्रल तिका भेटयला. परबेचे मीस 9:15 वरांचेर हांगासरूच जातले. तशेंच चवथ आयदोळची 25 वेर नोव्हेंबराचे सकाळी 11 वरांचे मीस आसचें ना. निमाणो आशिर्वाद घेवंक सगले आमी उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. सोपवेदार देवबाब, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालून वचून या हेच्या मोगान तुमकां धाडटा. भाग्यवंत फ्रांसीस सावियराक मागणें सगली बरोबर म्हणुया. भाग्यवंत फ्रांसीस सावियरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव चोरून मेलोय. ह्या पासत बाबान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. सोणेकल्यान आपल्यो खासगी करचो बापाक उबारच्यो. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शार्ती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाकाणटाव. आमेन.